माचेर आशिल्ले सगळे आमचे मित्र आनी जमिल्ले सगळे आमचे मित्र, सगळ्यांची नांवां घेना, 9:30 जाल्ली आहा. आमचो पेबी जो पंजाबच्यान आयला तो म्हाका म्हणटा की पंजाबान अशे लोक रावनात म्हणून. हांवें म्हणलें गोंयकार हो युनीक, आमकां पंजाबे भशेन काळीज आहा पुणून आमकां पासियेंसूय आहा. आनी ताजे खातीर मोगान जे तुमी सगळे आयल्या, तुमकां पयले सुवातेर सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, देवाक आर्गां दिता. ही 56 वर्सां म्हाका आतां मेरेन दिल्या म्हणून. आनीक लोकांक की लोक जे म्हजे बरोबर रावल्या 2012च्यान जेन्ना म्हाका तिकीट डिनाय करून तसो पॉलिटिकल डस्टबिनान उडयलेलो, थंयच्यान काडून 3दा एसेंब्लीन पावयलेले हे लोक आनी गोंयची जनता, तुमकां सगळ्यांक सलाम करून हांव म्हजें भाशण सुरवात करता. ह्या दिसांनी खूब इंटरव्यू हांवें दिल्या, जे इंटरव्यूआंनी अशें दिसता की आमी एक कितें तरी आमची वाटचाल आमचे चल या फुडें म्हणटा तें गियर आमी घालतात म्हणून. आनी हाजो अनाउन्समेंट उत्सुकतायेन आमचे सपोर्टर, आमचे ओपोनंट्स, आमचे अगेन्स्ट पार्टी हे सगळे पळयतात. आनी ते आज कितें तरी अनाउन्समेंट जातलो अशें लोकांचे एक्सपेक्टेशन आहा. गोंयांत लोक सॉलिड भ्रष्टाचार म्हळ्यार करप्शन, कॉम्युनल आनीक एंटी गोवन गव्हर्मेंट हो वी आर सफरींग दीस. करप्शन आसाच, करप्शना बरोबर आमचे गोंयचे साहेबाक गाळी मारपाक इम्पोर्टेड लोकांक हाडटात. हे आमचो सरकारूच करता. सरकाराक तशी कशी तरी ही कॉम्युनल हार्मनी जी इतले वर्सां आमी राखून दवरल्या ती कशी तरी डिस्टर्ब करपाची आहा, कित्याक तांकां पोलरायझेशन करून इलेक्शन जिखपाचें आहा. हे सगळें पळोवन गोंयकार एक नियाळ घेतात. नियाळ कितें? आमचो एम्प्लॉयमेंट. आतां प्रशांतान भाशण दितना सांगलें की नोकऱ्यो विकल्यो. हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट देशान गोंयान आहा आनी हायेस्ट पर कॅपिटा इन्कमूय गोंयान आहा. हें कशें गणीत बसता तें म्हाका कळना, पूण आसा. म्हणटकर अनएम्प्लॉयमेंट हाय आसा आनी अनएम्प्लॉयमेंटान ज्यो नोकऱ्यो काडटात त्यो नोकऱ्यो ते विकतात. त्यो नोकऱ्यो फुकट मेळना तुका. डिग्री आतां डिग्री पेपर फुट्टात. सो ताजे खातीर कॉक्रोच जनता पार्टीचे विचार आतां इंटरनेटाचेर बरे पावरफूल जाल्ले आहा. आनी ताजे खातीर ही जॉब स्कॅमां, हे जे हाय अनएम्प्लॉयमेंट, हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट देशान हे जे आमी सोंसतात हाजेर लोक विटल्यात. तातूंत फादर विक्टरान म्हणले ते भशेन आमी लास्ट गोंयकार स्पिसीज उरतली काय कितें हो प्रश्न एक जाल्लो आहा. कॅरिंग कॅपॅसिटी गोंयची, गोंयांत कितले आनी डेव्हलपमेंट जावचो. गोंयांक आज 65 MLD म्हणल्यार 65 मिलियन लिटर्स पर डे उदक कमी जाता. हो पावसाचो म्हयनो म्हाका गेल्ले 56 वर्सान एटलिस्ट 40 वर्सांची याद आसतली. 40 वर्सांनी इतलो ड्राय म्हजो वाडदिवस आसतलो म्हणून केन्ना चिंतूंकूच ना. एल निनो इफेक्ट म्हणून आतां चालू आहा. एल निनो म्हळ्यार कितें? पावस कमी जातलो आनी पावस कमी जावन सामको म्हळ्यार ड्रॉट वाडटलो. आमी उदकाक पातीशेर जावपाचे आहा. ही परिस्थिती आहा. तर ह्या परिस्थितीन म्हळ्यार दुश्काळांत 13वो म्हयनो म्हणटात आमचे हिंदू हातून 13वो अदीक म्हयनो म्हणून आसता आनी हो अदीक म्हयनोच आहा. तातूंत दुश्काळ येवपाचो आहा. सो दीस फुडले बरे ना. अशे परिस्थितीन आमी वाडदीस जेन्ना साजरो करतात तेन्ना गोंयांत कितें इश्यू आहा? कोळसो हाडलो कोणें? काँग्रेसीन हाडलो कोळसो. हो कोळसो वाडयलो कोणें? बीजेपीन वाडयलो. आमी कितें करतात? आमी कोळसो खातात आनी मरतात. वास्कोकार लंग
पंक्चर जावन मरतात. कोळसो कसो हाडायतले? प्रमोद सावंताक गट्स आहा अडानीचो कोळसो हाडपाक, ओ जिंडाळ्याचो कोळसो हाडपाक? अडानी म्हणटा सरकार चलयता, देश चलयता. हाडायलो कोळसो प्रमोद सावंत जालो ट्रान्सफर. कितें करतलो तो? सो कशे खंयचे सरकार कसलो जाय तुमकां? लिडर कसलो जाय? हो कोळसो आमी बंद करचो पडटलोच. फुडलो सरकारचो सगळो डबल ट्रॅकिंगान लोक जे त्रास जाता तांणी एक तकलेन धरूंक जाय आनी वास्कोकारांनी चड तकलेन धरूंक जाय की कोळशाची पार्टी म्हणटा ती बीजेपी, आनी बीजेपी वडोवपाकूच जाय. आनी वडयतले जाल्यार कितें जाय? वडयतले जाल्यार एकवट जाय म्हणटा तुमी. एकवटा खातीर हांवें सगळें केलें. गेले वाडदिवसाचे म्हजें भाशण आहा जंय हांव म्हणटा फायनल सॅक्रिफायस करपाक तयार. फायनल सॅक्रिफायस म्हळ्यार कितें? पक्षाचो मर्जर करपाक तयार आहा म्हणून. हे पसून आमी ऑफर केली. गेलो वाडदिवस आतां परते 1 वर्स सोंपलें. कितें केलें आमी तातूंत? कांय केलो ना. भोजी भाजली. आमकां सांगतात कितें? ना हाय कमांड वील डिसायड. अरे कोण हाय कमांड? पीपल आर अवर हाय कमांड. हाय कमांड दिल्ली बसला तो हाय कमांड न्ही. लोक मतां मारता हांगा. खंयचोच हाय कमांड डिसायड करचो ना कितें आनी कात तें. लोकांक कितें जाय तें जातलें. आनी लोकांक कितें जाय तें जर जायना जाल्यार लोकांक वखद आहा कशें करपाचें तें. ही परिस्थिती आहा. दाबोली एअरपोर्ट म्हणटा वचून गॅरंटेड ना. दाबोली एअरपोर्ट उरतलो म्हणटा तें तुमी गॅरंटी धरून नाकात. इलेक्शन जालें अनाउन्समेंट येवंक शकता. सेम इश्यू बेंगलोराक जाल्लो. एअरपोर्ट तयार जालो, ताजेर पयशे मोडले आनी मागीर तो सिव्हिलियन म्हणून कट केलो. सेम जीएमआर चलयताले दुसरो एअरपोर्ट. जीएमआराक लॉस जाता. जीएमआराचे प्रॉफिटान भागीदारी करपाक आमचे मंत्री इनवॉल्ड आहा. सो हे एअरपोर्टाची गॅरंटी ना. पूण हो एअरपोर्ट कोणे हाडलो? हो एअरपोर्ट दाबोलीचो मोपा व्हरपाक डिसिजन कोणाचें? ओगी नियाळ घेवया. काँग्रेसीचें डिसिजन हे. इम्प्लिमेंट बीजेपीन केलें. सो काँग्रेस आमची एलाय. हांवें तांचे बरोबर कमिटमेंट दिल्लो की 2027 हो असेंब्ली टर्म हांव तांचे बरोबर आसतलो म्हणून. हांव तांचे बरोबर रावलो. म्हाकाय ऑफर आसली. म्हाका ऑफर नाशिल्ली अशी न्ही. ते 8 जाण फुटूंक शकताले. हांव एकलोच जॉइन जावंक शकनासलो. पूण हांवें केलो ना कित्याक आमी उतराक सेर्त रावंक सोदताले. सेकंड एकदां हांव बीजेपी बरोबर गेल्लो आनी ताजे खातीर म्हाका वचून गाळ्यो पडटात. सो ते पेनन्स हांव घेतलो. 5 वर्सांचे सत्तेचे भायर रावन पेनन्स घेतलो. हे हांवें डिसिजन घेतिल्लें पयलेच. तितलेंच न्ही, हांवें काँग्रेसीक सांगिल्लें. तुमी सगळे म्हणटात हांव असेंब्ली गाजयता म्हणून. हांवें काँग्रेसीक सांगिल्लें कोणी जर एक आहा आनी बीजेपी 20 आहा जाल्यार एक व्हरून थंय मर्ज करपाचो म्हणून. हांव परते मर्जर करता म्हणून. हांव एक घेवन काँग्रेसीन मर्ज करता म्हणून. म्हाका लिडर ऑफ ऑपोजिशन करा म्हणून. आतां हो जो मायकल लोबो आयिल्लो, हे मायकल लोबोन तेन्ना खंय ऑब्जेक्ट केलें. हे म्हाका दिनेश गुंडूरावान सांगलें. कित्याक मायकल लोबो आनी मायकल लोबो बरोबर एक जोडपें आशिल्लें. म्हळ्यार तो ताजी बायल प्लस तो केदार नायक आशिल्लो. सो ते म्हणटाले आमी 3 जाण आहा, तूं एकलो, तूं भायल्यान आयला, तूं कसो करूंक शकता? हांवें म्हणलें बरें नो प्रॉब्लेम. खरी खबर ती. हांव एकलोच आशिल्लो, ते 3 जाण आसले. हांवें तांकां गॅरंटी दिल्ली की तुमी जर म्हाका ऑपोजिशन लिडर करता हांव तुमकां सावथ गोवा न्ही नॉर्थ गोंयचो सीट हाडटा म्हणून. आनी नॉर्थ गोंयचो सीट जर येना जाल्यार म्हाका ऑपोजिशन लिडर म्हणून काडा म्हणून. आनी जर सीट आयलो जाल्यार तुमकां सरकार घडोवन दिता म्हणून. सरकार घडोवपाची ना हांकां. हांकां सरकारूच करपाचो ना. हे कोणा कडेन फिक्स जाल्या ते चिंतपाची गरज आहा गोंयचे जनतेन. आनी थोड्याच टायमान सगळे भायर येतले. हे पक्ष जॉईंट व्हेंचर म्हणटा तो जो आहा तो तुमी फातर्डेकारांक चड तो समजता. कसो समजता? कित्याक पावस पडटना बेबे येतात, तशें इलेक्शनाच्या टायमार बेबे येतात. आनी लास्टाक सगळे बीजेपीक आदार करपाक, मतां फोडपाक नव्यो नव्यो पार्ट्यो येतात, नवे नवे बेबे येतात. सो हे अशेंच जाल्लें आहा. 3दा जाल्लें आहा. पयलेदां म्हजी विकेट पडली बेब्या खातीरच. आतां आमकां लोकांकूय समजलें, म्हाकाय समजलें. आनी हे बेबे आमकां उडोवंक शकना. जॉईंट व्हेंचर आमकां उडोवंक शकना. कित्याक आमचो हाय कमांड स्ट्रॉंग आहा. आमचो हाय कमांड लोक स्ट्रॉंग आहा. म्हणून आमी जिखता इलेक्शन.
ते म्हजे खातीर न्ही. सो बीजेपीचे पळया, तुम्ही म्हणटा आता काँग्रेसीकूच टार्गेट करता म्हणून. काँग्रेसीक आता मांडवी आहा, आमचे सिद्धनाथ भुयावाची भयण, उल्हास भुयावाचे चली, ते म्हाका मेसेज घालीत आसता ना काँग्रेस जावंकूच जाय हें तें सगळें बरें आहा. आतां हांव बीजेपीचे काडटा. बीजेपीन प्रॉमिस केलें गॅस फुकट दितले, बीजेपीन प्रॉमिस केलें 500 युनिट कमी दितले, कितें ते इलेक्ट्रिसिटी फुकट दितले, सगळीं केटां. अनएम्प्लॉयमेंट डोल दितले, सगळे लोक विसरले. हे फक्त पयशे खातात थंय बसून. सगळे मंत्री जे बसल्या हे पयशे खातात. हांचो मिटर असो चालू आहा की हे इलेक्ट्रिसिटीचे मिटर वगीच वाडूना. दामू नायक आतां वगीच ते सुदीन ढवळीकाराक बोट दाखयता आनी सुदिनाक गट्स ना, सुदिनाक स्वाभिमान ना. खरी कितें ती खबर सांगपाक चॅलेंज करता हांव सुदिनाक. जर जाता जाल्यार खरें ते मिटरान कितें आहा तें सांग. कोण इन्वॉल्व आसलो तो सांग. गोंयचे जनतेक लुट्टा कोण ते सांग. पूण ताजो स्वाभिमान जागो जातलो लास्ट म्हयन्याक नोव्हेंबरान जागो जातलो. तो जागो जातलो ना ती गॅरंटी ना. हे सगळे जॉयंट व्हेंचरान लुटपाक जॉयंट व्हेंचर आहा हांचो. जुवारीचे लँड स्कॅम जाले. जुवारीचे 50 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जी 4 आण्याक भाऊसाहेब बांदोडकरान जुवारीक दिल्ली इंडस्ट्रीज घालपाक, गोंयचो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक, ती जमीन आणि बिल्डरांक दिली. पार्सलायझेशन करून प्रेस्टिजाक हाडले आनी कोणाक हाडले, सगळ्यांक दिले. आणि सगळे तातूंत भागी आहा. सगळे मंत्री भागी आहा. आमी थंय इश्यू काडटा, मंत्री आनी जोडटा. तो इश्यू काडप म्हणटा पसून चूक अशें जाल्लें आहा. कॉम्युनल हार्मनीचे तुमी पळयलां. कोफुजावा मुद्दाम सुरवात करतात. जाता जाल्यार पळोवपाक की हिंदू क्रिस्तांव जाता काय, हिंदू मुसलमान जाता काय. गोंयकार जाता तितले ते राखून दवरतात. जाता तितले कशेंच हे तांचे बळी पडूंक जायना हे तकलेन धरून पावल मारतात. स्वयंपूर्ण आनी आत्मनिर्भर म्हणून आमचो मुखेलमंत्री खूब उलयता. कसले स्वयंपूर्ण? एक दीस बेळगांव बंद जाले आमी भाजयेक पातीचेर जावन मरतले, मटणाक पातीचेर जावन मरतले. फीश फॅमिन आयिल्ले आहा. दर्यान नुस्तें ना. सगळे बुल ट्रॉलिंग आनी LED फिशिंगा खातीर नुस्तें गेले. आता फार्म फिशाचेर उरलो आमी. म्हळ्यार मंगळुराक विशाखापट्टणम जे जाता की बेसिकली आमकां फीश फॅमिन म्हळ्यार आमी शीत कडी म्हणटात पळय ती शीत कडी आमकां सारकी मेळची ना, गॅरंटेड मेळची ना, सुवादीक मेळची ना. हे गोंयकाराची परिस्थिती आहा. म्हणटकर फादर विक्टराचे सारकें आहा. वी मे बी द लास्ट स्पिसीज ऑफ गोवन्स. आमी एक्सटिंक्शनाक आमी ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट जावपाचे परिस्थितीन पाविल्ले आहा. तातूंत आमी आतां वेस्ट मॅनेजमेंट पळयात. सगळे कडेन कचरो आहा. कन्वर्जनां पळयात. सगळीं कन्वर्जनां जाता, रिजनल प्लॅन करनात. सो सगळे नियाळ घेतलो. हांव चड टायम घेवंक सोदना. बेसीक इश्यू असो जाल्लो आहा की ब्रँड गोवा म्हणटा तो जो आहा हो ब्रँड गोवा इज अंडर थ्रेट. हो थ्रेट कित्याक? कित्याक आमचे लिडर सारखे ना, आमचे विजन सारखे ना. आमचे जे मार्केटिंग करता सगळे 500 कोटी म्हणटा टुरिझम हाडटले म्हणून. टुरिझम हाडपाक एक अल्गोरिदम पुरो. हे काय रोड शोज करपाची गरज ना. फाल्यां आमचो सरकार जर आयलो, रिजनल पार्टीचो सरकार जो मोदीचे विरोधात आसतलो, ते आमचे GST दिवचे ना. सरकार कशें चलयतले? सरकारा खातीर ऑस्टेरिटी करची पडटली. ऑस्टेरिटी म्हळ्यार कितें? वेस्टफूल एक्सपेंडिचर जो आसा, नाका थंय पयशे मोडप आहा ते बंद करचे पडटले. हे सगळे काँग्रेसीन चिंतलां. हाजेर कोणें नियाळ घेतला. राखण म्हणटात. कसली राखण? कितें राखतले तुमी? राखपाक उरला कितें? चोरून गेले सगळे. हांची यात्रा जातली आतां राखण. कितें राखता? राखपाक उरला कितें? सो आमकां ही यात्रा बित्रा करची पडटलीच. पूण करतना हे आमी एक तकलेन धरूंक जाय. हे बीजेपी एक मॉडेल हाडिल्लो आहा. मॉडेल कितें? उदकूय घाली. बीजेपीचो मॉडेल असो आहा की ते कितेंय करून सत्ता घेतात आनी ही सत्ता घेवन ते आनी लुटतात, आनी कर्ज करतात. 50,000 कोटी आमचे डेट आहा.
करीता ते पैसे मोडिता. खंयचोच कार्यक्रम खंयचोच इव्हेंट तांचो कोट्याचेच कमी ना. कोटी कोटी म्हणटा कितें आतां क्रोज म्हणटा कावळे जाल्या. अरे आमी चिंतता आमी येदो व्हडलो कार्नवाल करता, इतले हजारांनी लोक येता, टॉप गोंयची बँडां आसता, 1 कोटी रुपया मोडप जाता मॅक्सिमम. हांचे तो कोण तो ते कितें हे रे ते आतां हे गायन आयला ते अभंग रिपोस्ट. तो अभंग रिपोस्ट हांवें केल्यार म्हाका 25 लाखांक मेळटा, सरकारान केल्यार 2 कोटी. क्लियर कट. मोदी खातात पैसे आणि देवाच्या नांवान पदां म्हणपी ताजेर पैसे खातात. सो खंय पैसे खावप हे कांयच तांकां पडूंक ना. इव्हेंटांचेर पैसे खातात, नाशिल्ले जावंकूच नाशिल्ले इव्हेंटाक पैसे दितात. हे सगळे गोंयकारांक वीट आयिल्लो आहा. सो ताजे खातीर आमी एक असो नियाळ घेतलो की कितें जाता. आनी खूब जाण आमचे जे गोंयकार आमी आहा, चड करून गोंया भायले आमी आहा. शबिरान सांगला ते भशेन लंडनाक जे लोक आहा ते म्हणपाक लागले अरे विजय तुका लज दिसना, इतले सगळे करून तूं त्याच ते अलायन्स म्हणटा, हात वयर काडटा, परत्यो गाळ्यो खाता, कितें लज उरल्या काय ना? स्वाभिमान म्हणटा उरला काय ना? हे स्वाभिमानाच्या नांवान तूं इलेक्शन जिखिल्लो, तो इल्लो कितें सेल्फ रिस्पेक्ट तुका उरला काय ना? कोणाक भिता? बरें एकलो गेलो काँग्रेसीची आनी आमची मतां फुट्टली आनी बीजेपी येतली, हे सदांचो फॉर्मुला जालो. कितले तेंप भिवपाचो? सो तांणी एक अशें म्हणलें की आमी एक इंटरनॅशनल एजन्सी घालून आमी चॅक करुया. सो तांचे एक 2 भशेन सर्वे आसता, एक फोकस ग्रुप सर्वे आनी एक क्वॉन्टिटेटीव सर्वे. फोकस ग्रुप सर्वेन आमकां असो नियाळ मेळिल्लो आहा की गोंयची जनता म्हणटा की काँग्रेस आणि बीजेपी दोनूय पावर हंग्री, दोगांकूय सत्तेची आशा आसा. बीजेपी कसलेच एथिक्स ना, ते कोणाकूय चोराक लुटारू डाकूक भितर घेतात, वॉशिंग मशिनान घालतात, निवळ करतात. कित्याक तांकां सत्ता जाय. सत्ता चल्ल्यारूच तांचो मिटर चलतलो आनी जे कितें इतले लुटलां ते पचतलें. सो ही जर सत्ता मेळूंक जाय जाल्यार लुटिल्ले पैसे पचपाक जाय. ते पचपा खातीर ते खंयचेय काँग्रेसमॅनाक घेतात. 2दा काँग्रेस फुटली, 2019, 2022. सगळे देवा कडेन वचून तांणी उतरां दिली, दर्गान गेले, आमचे बांबोळेच्या खुर्सा कडेन गेले, महालक्ष्मीच्या देवळान गेले, इतले सगळे जावन लास्टाक घात केलो. बीजेपी करपाक तयार आहा, तांकां कांय लज दिसना, तांकां सत्ता तांची चालू जाय. दुसऱ्या पार्टीक कितें जाय? कांय ना, आमकां होच पक्ष जाय. कित्याक जाय? अरे आमकां स्वाभिमान ना. एलायन्साचे गेले इलेक्शनाक म्हाका सांगताले ते ना एलायन्स करनाका, मर्जर कर. कित्याक एलायन्स नाका? कित्याक जिखून येतकर हांव बीजेपीन वतलो म्हणून भंय दिसतालो तांकां. बरें आहा, एलायन्स केलें. आतां मर्जर सांगलें, मर्जर करनाका, एलायन्स कर म्हणटात. म्हळ्यार कोण भिता? कोणाक भिरांत पडल्या? हे गोंयचे जनतेन चॅक करूंक जाय. आनी ही नांवां लिपोवपाची न्ही, ही नांवां भायर येतलीच. आनी हो पावसाळो जर असो ड्राय उरलो, हो एल निनो इफेक्ट जर वाडलो जाल्यार आमची यात्रा बेगीन जातली. ना जाल्यार हांवें अशें चिंतिल्लें की अनंत चतुर्दश म्हणटा ती चवथ जावन अनंत चतुर्दश जेन्ना जातली त्या दिसा आमी ही विजय यात्रा म्हणटा ती आमी ऑपरेशन विजय सुरवात करतलेच. तें जालें सप्टेंबरान. सप्टेंबर म्हळ्यार खूब टायम आहा आनी सप्टेंबर मेरेन खूब वस्तू जावं येता. जुलय आहा, ऑगस्ट आहा, जुनाचो अर्दो म्हयनो आहा. सो ताजे खातीर हे गोंय जर आमी साल्वार करतले जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? हांव एक म्हजे बर्थडेच्या दिसा तुमी सगळे म्हज्या मोगान जर आयल्या आनी वेल विशर म्हणून आयल्या, पार्टी मॅन म्हणून आयल्या, गोंयकार म्हणून आयल्या, स्वाभिमानी गोंयकार म्हणून आयल्या जाल्यार तुमकां हांव एक कॉल दितां की आमी 2026-27 इलेक्शन सिरियसली घेवया. म्हाका दिसता गोंयची जनतेन हे सिरियसली घेतिल्लें आहा. जे रेजिस्टन्स मुवमेंट चलतात गोंयान
चड करून जे एक्टिविस्ट करतात, जे इनफ इज इनफ मुवमेंट करता, हे सगळे कित्याक रस्त्यार आयल्या? कित्याक प्रिन्सिपल ओपोजिशन पार्टी आपले काम करना? एक्टिविस्टांक कित्याक येवचें पडटा? एक्टिविस्ट रातचे कित्याक धांवतात? कित्याक ओपोजिशन लिडराचें काम ओपोजिशन लिडर तेन्ना मेळना आसतलो. कित्याक जाता ही परिस्थिती? हांगा बीफ मारता म्हणून रुमडामळ पयर हें गेलें, ते प्रतिमा पुलीस स्टेशनार रातचे गेले. कित्याक वचचें पडटा? खंय गेली ओपोजिशन पार्टी? ओपोजिशन पार्टी जेन्ना काम करना तेन्ना असले रेजिस्टन्स मुवमेंट, जे होम ग्रोन रेजिस्टन्स मुवमेंट आहात ते भायर येवपाक लागतात. हे येतलेच. आनी हे जर मुवमेंट सगळे तांकां जर बीजेपी परती आयिल्ली जाय जाल्यार तांकां पिशे सुण्यान चाबलां आसतलें. कोणाक पिशे सुण्यान चाबूंक ना. नोबडी इज रॅबीट हियर. सगळ्यांक बीजेपी मुक्त गोंय जाय. कित्याक जाय? कित्याक हो एक करप्ट कॉम्युनल आनी एंटी गोवन सरकार हो आमी घरांत हाडूंकूच जाय हे लोकांक दिसता. एकूच गोल आहा आनी ह्या गोला खातीर आमी तयारी करपाक जाय. आनी पॉलिटिकल पार्टी म्हणून आमी बी दुसरे ओपोजिशन पार्टी, काँग्रेसीनूय, आम आदमी पार्टीन, सगळ्यांनी आमी लोकांक कितें जाय ते मान दिवंक जाय. हे आमी शिकूंक जाय. कित्याक फायनली लोक म्हणटा तो हाय कमांड. लोकांक जर नाका जाल्यार तुका ते घरा धाडटा. जाल्लें आहा खूब कडेन की मनीस नाच जाता, आपले ओन मतदारसंघात मुख्यमंत्री पडटा. हे सगळें जाल्लें आहा. थोडे म्हणटात वोट चोरी, पूण दुसरे कडेन तामिळनाडून जाल्लें आहा. सो लोकांक एक दीस वाज येता, उपगण येता आनी लोक तुका घरा धाडटात. सो ताजे खातीर लोक जे हाय कमांड म्हणून जेन्ना आमी एक्सेप्ट करतले त्या टायमारूच गोंयांत बीजेपी पडटली. दर हाय कमांड दिल्ली आहा तो आमी एक्सेप्ट करून गेले जाल्यार दिल्लीच्या हाय कमांडाक गोंयचे पडूंक ना. ते म्हणटात गोंयांत आहा 2 MP, तातूंतलो एक आमचे कडेन आहा. एक ना, तो केन्ना येवचोच ना म्हणटा ते. जग मारलो म्हणटा तो एक MP. हे तांची तकली आहा. उत्तर प्रदेशांत तर तूं कितें करूंक शकता ते तुका सिरियसली घेतले. गोंयकारांक कितले जाणांक थंय अपॉइंटमेंट मेळटा म्हाका खबर ना. कितले जाण वतात जी बदल जाय म्हणून सांगतात, तांकां कितले लोक व्हॅल्यू दितात ते म्हाका खबर ना. सो ताजे खातीर हांव एक तुमकां सांगूंक सोदता तें इतलेंच की आमी बॅटल रेडी जावपाची गरज आहा. गैर जातलेंच डिसेंबरान जातले ना जाल्यार फेब्रुवारीन जातले, पूण हे गैर जावपाचेंच आहा. हे लास्ट गैर गोंय साल्वार करपाचें. ह्या गैरा खातीर आमची तयारी आसपाकूच जाय. आमचो पक्ष सिरियस आहा, लोक सिरियस आहा. आमकां गोंयकारपणाचो सरकार 2027 नवे वर्साक गोंयांत दिवंकूच जाय. हे आमी सारके एक संकल्प करूंक जाय. हे आमी एक सोपूत घेवंक जाय. म्हणून हांव फादर आल्मादान जे म्हणलां हें मानता. फादर आल्मादान आमकां बरे भशेन ताजे एक सॉफ्ट सेर्मॉन आमकां सांगिल्लें आहा की वोगीच हेस्टी डिसिजन घेवं नाकात म्हणून. की जालें आयच्यान लागले आमी 40 सीट घालता, बोडयता, सगळे गोंयाक उजो घालता, शेपडेक उजो लायिल्लो हनुमान सगळ्या कडेन नाचता. तशें करप न्ही, मातशें पासियेंस धरा. हे फादर आल्बानाची आमकां एडवायस आहा. म्हाका दिसता की पाद्री भाव वोगीच येवन एडवायस दिनात. तांकां एक गोंयचें बरें तांचे मनान आहा आनी दर आमकां सांगतात की तुमी रावा, कितें बदल जायत, बेटर सेन्स प्रिवेल्स जाल्यार आमी रावप हें गरजेचें. नाजाल्यार हांवूय बी एक इररिस्पॉन्सिबल लिडर, हांवूय बी तो उजो तसो जातलो. तसो उजो जायना, कित्याक आमी पळयलेलो आहा तो उजो खंय पावता. तो खंयच्या खंय जाता. लास्टाक ते आपआपले तकल्यो फोडूंक भायर सरतात. येदो असो पक्ष फुट्टा, इम्प्लोड जाता. सो ताजे खातीर फादर आल्बानाक मान दिवन म्हाका दिसता की आमी मातसो थारो घेवंक जाय. हांवें अनंत चतुर्दशीचो दीस दिल्लो आहा. फादर आनी अनंत चतुर्दश तुमी म्हणटले कितें उलयता काय म्हणून, पूण तेंच तें गोंयकारपण. तेंच गोंयकारपण तें की आमचे सगळ्यांचे सण
आमचे चवथीक ते येवन आमच्या घरान येता, आमी तांचे फेस्तांक वता, ईदाक हेच दिसांनी आमी बिर्याणी बरी खाल्ली आहा. सो हे गोंयकारपण राखपा खातीर म्हाका दिसता गोंयकारपण हो फक्त स्लोगन न्ही, हो एक मुवमेंट करपाची गरज आहा. सगळे मतदारसंघांनी ज्यांका खरी इच्छा आसा बीजेपीक वडोवपाक तांणी आमकां कॉन्टॅक्ट करचे. आमी तुमच्या घरांनी येतले, आमी मेसेज पावयतले आनी क्रांती म्हणटा ती गोंयांत घडटलीच, हें गॅरंटेड. हातून बरे मनीस कोण आहा, बीजेपीन प्लांट केल्ले मनीस कोण आहा हें आमकां चॅक करचें पडटलें. आमी खूब पावसाळे खाळ्या, आमी कालचे पयलींचे राजकारणी न्ही. म्हाका एक खबर आहा कोण इलेक्शनाच्या टायमार बेबो भायर सरता, कोण इलेक्शनाक उबो रावता आनी मागीर पयशे घेवन विड्रॉ जाता, हें सगळें आमकां खबर आहा. सो कोणाक खरो इंट्रस्ट आहा तो लोकांनी आमचे फुडें येवचें. लोकांक बदल जाय, लोकांक दिसता बदल जातली जाल्यार फक्त 1:1 जावपाक जाय. हांवूय मानता 1:1च जावपाक जाय, पूण जर जायना मागीर कितें करप? जीव दिवया, सगळे एक जावन पांय उडी मारया, ते करुया काय झगडुया? संघर्ष करप ना, सांग म्हाका. सो संघर्ष करप गरजेचो. सो राव रे सुशेगाद राव रे, मेळया रे मागीर. राव रे. पुढून एकवटान काय एकले? राव रे, तू भाशण दिता का हांव दिवं? हा सांग. सो एकवटान ओ एकले आमी लोकां बरोबर आसतले बदल घडोवन हाडपाक. हें हांव तुमकां उतर दिता ह्या वाडदिवसाक. आनीक फादरान म्हणल्या ते भशेन आमी ताकतीक करचे ना. आमी ही यात्रा करतलेच. करतना सगळे बरोबर येता जाल्यार आमी ट्राय करतले. आमी हाजे पयलीं सगळे प्रयत्न केल्ले आहा आनी आतां परते प्रयत्न करपाक आमचो कुडको वचचो ना. पुणून आमी बदल ही घडोवन हाडटलेच. हेच हांव तुमकां इतलें उतर दिवंक शकता म्हज्या वाडदिवसाचे. हांव मागतां की आतां आमी जे कितें आमचें आहा तें 1-2 पेग बी घेवन बरें ओपिनियन आमचे फुडें व्हरया. हें गोंयकारपण, हें वायट कांय ना तातूंत. ते आमी लेट्स एन्जॉय. चियर्स टू एवरीवन. थँक्यू. हांव आनी व्हडलें भाशण दिना कित्याक ना जाल्यार 10 जाल न्ही आहा, फाल्यां इश्कोला आहा. हांव मागतां इतलेंच की बरोबर एकवटान आमी जिखतले आनी तुमी आमकां सगळ्यांक सहकार्य दितले. इतलेच हांव आस बाळगून म्हजी 2 उतरां आयकली म्हण देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH.